कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। रोरो फेरी बांधपाचें काम निमण्या पावण्यार पावला। फुडल्या 15 ते 20 दिसांत ह्यो दोनूय फेरी बोटी न्हंय येरादारी खात्याक मेळटल्यो। ह्यो फेरी मेळ्ळे उपरांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत त्यो लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो, अशें न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। एके वेळार 15 ते 20 गाडयो घेवन वचपाची क्षमता ह्या फेरी बोटींनी आसतली खंय। रोरो फेरीज आमी 2 हाडटात, ताची ऑर्डरी गेल्ली आसा आनी ताचें मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ रोरो आमी ते गोंयानच एक आमच्या गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर तो करता अँड ही हॅज बिल्ड रोरो फेरीज आनी ह्यो रोखड्योच आमी सर्वीस घालतले। आतां पर्यंत आमचे जे रोरो फेरीजाक बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो मातसो कळाव जाल्लो आसा, पूण काम जोरान चालू आसा। इनिशियली ते डिले जाले फॉर वॉन्ट ऑफ प्लेस, कांय डिस्प्यूट्स आशिल्लीं ती सगळी रिजॉल्व जावन आतां आमच्या दोनी सायडींनी रोरो फेरीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे त्यो बोर्ड जावपाक वचपाक हें सगळें जाल्लें आसा। सो विदीन 2 months आमी रोरो फेरीची सर्वीस सुरू करतले। म्हणजे रोरो फेरीजाचें हें आसा पळय न्ही, इट इज एट द लास्ट, म्हणजे 15 दिसांनी आमकां रोरो फेरीज आमच्या हातान येवपाक शकतात। ही कॅपॅसिटी म्हणजे आमकां एट ए टायम सादारण ती 12 ते 15 व्हेकल्स वचपाक शकतात आनी ती एका सायडीन आयली दुसरे सायडीन वचपाची, कळ्ळें न्ही? फर्स्ट इन फर्स्ट गो दुसऱ्या वटच्यान आनी ताका टर्न मारपाचें हें कांय ना। सो आमी हांगा रिबंदर टू दोनी थीच घालतले फर्स्ट इन्स्टन्स आनी ताजे जे परफॉर्मन्स आसा ते पळोवन आमी मागीर दुसरे कडेन ज्यो हॅवी बिजी रोड्स आसात ते आमी उलयल्ले आसात ते करतले। आमचो विचार आसा की रोरो फेरीज जर बरी चल्ली जर जायत तसली रोरो फेरीज हांगा येवपाक जाय। बेती म्हणजे ते रोखडेच जावचें ना, ताका परत दुसऱ्या वर्साच्या बजेटान भितर घालून ते करून घेवं। दुसऱ्या वटेन सोलर फेरीचे खुफुसाव अजूनय सुटना। हे बोटीचो वापर जाय नाशिल्ल्यान ती पर्यटना खातीर दिवपाचो आमचो प्लान आशिल्लो, ते खातीर निविदाय काडिल्ली, पूण कोणेच फुडाकार घेवंक नाशिल्ल्यान ती फेरी तशीच पडून आसा। आतां ती भायल्या कोणाक तरी दिवन ती वापरात हाडपाचो आमचो विचार आशिल्ल्याचें मंत्री सुभाषान सांगलें। सोलर फेरी बोट ही हायब्रीड फेरी बोट, ताका खुबशे म्हणजे तो फर्स्ट एटेम्प्ट एक एक्सपेरिमेंट आशिल्लो। हांव येवचे पयलीं केल्ली ती पयलींचो जे हें आशिल्लें, हांव आयला तेन्ना ती सोलर फेरी बोट येवंक नाशिल्ली, फक्त आमी ते इनॉग्रेट केल्ली। सोलर फेरी बोट आमी खूब कडेन घालूनय पळयली, म्हणजे तशें आमकां हें मेळना। सोलर फेरी बोट बांदला पळय न्ही, तातूंत भितर व्हेकल्स वचना, कळ्ळें न्ही? तातूंत भितर तुजे 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना, ती फक्त पॅसेंजर आसा आनी फक्त पॅसेंजर चलना खंयच्याच रुटाचेर। सो आमी ती हायर करपाक पळयताले टुरिजमा खातीर, जे ट्युरिस्ट येतात ते तांकां फिरोवन हाडपा खातीर, पूण ते आमी टेंडर काडलो ताकाय कोणाचो रिस्पॉन्स ना जालो। आमी ती फेरी बोट 2 म्हयने दुसरे कडेन चलोवनय पळयली, थंय रिस्पॉन्स ना जालो। सो आतां आमी पळयतात एक फावटी हायर करून जर कोणी घेता आनी ती फॉर वॉट एवर रिजन पॅसेंजर बी हें न्ही, पूण ती टुरिजम जर सर कोणाक शूटिंग बिटिंग फिल्म जाता तांकां बी ते आमी हें करता न्ही, ते आउटसोर्स करतात आनी ते तांणी करपाचें, सरकारा कडच्यान ह्यो गोश्टी जायना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।